देवाक स्वत मानप म्हळ्यार कितें? स्वत मानप ह्या उतराच्या वापरणे प्रमाणे देवाक स्वत मानप म्हणलेल्या उतराक जायते अर्थ लाभतात. हांगा 3 दाखले दिल्यात. जेन्ना एक दोतोर सांगता हे वखद तुका बरो जावंक उपकाराक पडत, तें हांव पातयेतां. हांगा पातयेतां हें उतर दोतोराची खात्री उक्तायता. दोतोरान ताची तपासणी केल्या आनी ताका खात्री आसा ताणें सुचोवलेल्या वखदा वरवीं पिडेस्तांक पेखोवणी मेळटली. दोंगर चोडपी जेन्ना सांगता दोंगर चोडूंक 2 वरां परस चड लागतली म्हणलेली प्रशिक्षकाची उतरां हांव पातयेतां. हांगा पातयेतां म्हणजे अमक्या मनशाचेर म्हजो विस्वास आसा. प्रशिक्षकाच्या उतराचेर दोंगर चोडप्याक विस्वास आसा कारण तो ती वाट जाणा. फुटबॉल खेळगडी जेन्ना सांगता म्हाका म्हज्या पंगडाचेर विस्वास आसा, तो सांगूंक सोदता ताका ताच्या पंगडाचेर पूर्ण खात्री आसा. 3 देखी पूण 3 वेगळ्यो गजाली आमी पळयल्यो. ह्यो आमकां धर्मांतूय पळोवंक मेळटात. पयली देव आसा म्हूण भावार्थी मनीस पातयेता. दोतोराचे पातयेनेंत हें आमी पळयलें. ताची पातयेनी एक खात्री. हे खात्रेक जायतीं कारणां आसूं येतात जीं आमी आदींच पळयल्यांत. देवाचो एक खासगी अनुभव, एक दिश्टावो वो हेरांक एक गोवाय. दुसरी दोंगर चोडप्याच्या देखींत पातयेणी म्हणजे एके तरेचो विस्वास. भावार्थी मनीस ताका ज्या मनशांनी भावार्थ दिला ताचेर तो विस्वास दवरता. अशें करप सारकें? बरें, दोंगर चोडूंक आदार दिवपी प्रशिक्षका भाशेन हें. ताचेर तुका खात्री आसा कारण दोंगर चोडूंक उपकाराक पडची साधनां कशी वापरची आनी फुडली वाट कशी चलची ती तो जाणा म्हूण तुका ताचेर विस्वास आसा. आतां जेजूचें जिवीत पळयतना, धर्मदुतांक आनी भक्तांक पळयतना, ताचो संदेश आनी परगटणी आयकतना, ताचें समर्पण आनी खालतिकाय हे विशीं वाचतना ताणें दिल्लो संदेश विस्वास दवरचे सारको म्हूण आमकां कसलोच दुबाव जायना. तिसरी, जशें एका फुटबॉल खेळगड्याक आपल्या पंगडाचेर विस्वास आसा, भावार्थी मनशाक लेगून देवाचेर विस्वास आसा. हांगा विस्वास दवरचो म्हणजे देवाचेर खात्री आसप आनी आपणाकूच ताचे उजीर ओपून दिवप. देवाचेर विस्वास आसप म्हणलोलें ह्या 3 देखी वरवीं आमकां गमता. पूण फकत 3ऱ्या देखी वरवीं खरीपणी आमकां धार्मीक विस्वास कितें तें स्पश्ट जाता. देवा थंय एक जिवो संबंद. हाकाच लागून जेन्ना हांव सांगतां देवाक स्वत मानतां, फकत देव आसा म्हूण हांव सांगिना, वो जेजू आनी ताच्या शिसा वरवीं दिल्लो संदेश हांव स्विकारतां म्हूण सांगिना. ह्या सगल्यावून चड हांव सांगूंक सोदतां देवाचेर म्हाका खात्री आसा आनी हांव जाणा तो सदांच म्हजे सांगाता आसा. देवाक स्वत मानप म्हणजे हेंच.